हांव भारतीय जनता पार्टीचे खूब उपकारी आसा की तांणी विश्वास दवरलो आनी म्हाका महाराष्ट्र इलेक्शनाच्या महिला मोर्चाच्या सहप्रभारी म्हणून काम करपाक म्हाका संद दिली। म्हज्या बरोबर इतर ज्यो महिला आसा इन्चार्ज आसात ती मध्य प्रदेशचे लोकसभा सदस्य आसात, त्याच बरोबर कर्नाटका आणि केरला हाचे बरोबर हांगासल्यान सुद्धा सहप्रभारी आसा। आमी चारय महिला मेळून महिला मोर्चा म्हणून महाराष्ट्र प्रदेशान काम करतली। हाच्या पयलींचो म्हजो अनुभव जावं तो महाराष्ट्र क्षेत्रान आसतलो, त्याच बरोबर कर्नाटका किंवा उत्तर प्रदेश आणि गुजरात हातूंतलो म्हजो अनुभव आनी ताच्या बरोबर कामाची पद्दत पळयल्या उपरांत पक्षान हो विश्वास दवरलो आनी म्हाका ही जबाबदारी दिली। हाच्या खातीर हांव तांचे खूब खूब उपकारी आसा। आमी हो एकच निर्धार करता की महाराष्ट्र इलेक्शन जे जावपाचें आसा 2024 ऑक्टोबर 2024 हाका पूर्ण बहुमतान भारतीय जनता पार्टीचे युती बरोबरचे सरकार आमी कशें स्थापीत करतली हाचो पूर्ण ध्येय धरून आमी मुखार काम करतली।